साळगांव मतदारसंघ 07 या मतदारसंघा खातीर म्हाजें नॉमिनेशन आतां हांवें फायल केल्लें आसा। साळगांव मतदारसंघांतले तमाम जे वोटर्स आसात, माता भगिनी आसात आनी म्हाजे देवतुल्य अशे कार्यकर्ते आसात, ह्या सगळ्यांच्या आशिर्वादाचेर आनी तेंच्या बळाचेर 2017च्या निवडणुकीक हांव फुडें वयतां। आज दिवचलच्या सगळ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक भरपूर आनंद जाल्लो आसा की दिवचलच्यान आज काँग्रेसची नॉमिनेशन फायल केल्लें आहा। आजच्या ह्या क्षणाक इतलेंच सांगता की गेले 1.5-2 महिन्यापासून जे कार्यकर्त्यांनी रात्रंदीस जी मेहनत केल्ली आसा आणि दिवचले हांगा एक काँग्रेसचो बालेकिल्लो निर्माण जाल्लो आसा आणि आमकां पूर्ण विश्वास आसा की संपूर्ण मतदारसंघान जेन्ना आमी वावर केलो की देर इज अ टेरिबल भारतीय जनता पार्टी आणि MGPचो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जो आसा यांच्या बद्दल मोठ्या प्रमाणात नाराजी आसात आणि तेजे प्रत्यय तेजे उत्तर म्हणजे आज मोठ्या संख्येन हांगा काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित जाल्ले आसात। हांवें आपआप जॉयन केल्लो कित्याक आमच्या कालामुटान हांवें जायते वायट जालो ते पळयलां। आमचे करंट MLA जे पळय आसले सगळ्यांनी आपले डेव्हलपमेंट करून चड केले आनी आमचे पळय लोकांचे डेव्हलपमेंट तेणी चिंतलें ना। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वतीन वाळपय मतदारसंघांच्यान म्हजें नॉमिनेशन फॉर्म भरलेलें आसा आनी आयच्यान आमी प्रचाराक स्टार्ट करता। त्याच बरोबर आयज जे यंगस्टर्स आसा हेंच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान सगळ्यांच्या जाणट्याचे नेणट्याचे आशिर्वाद घेवन आमचे देवीचे सगळ्यांचे आशिर्वाद घेवन आयज आमी ह्या वाळपय मतदारसंघान घरोघर भोंवपाचो प्रचार स्टार्ट करता। एकंदरीत आम्ही सगळे काणकोणभर भोंवलात आणि काणकोणची कमीत कमी 65% जनता जी आसा ती म्हणटा की आमकां एक वेगळें ऑप्शन खंय तरी जाय आणि आयचे काणकोणचे जर चित्र पळयलें जाल्यार अशें लक्षांत येता की जे बाकीचे 3 फेसीस आसा जे फेसीस पयलीं लोकांनी सगळे ट्राय केल्ले आसा तांचे बरोबर लोकांचे तांचें जें काम आसा तें लोकांनी पळयल्लें आसा। जे फुलफिलमेंट आमचो मॅनिफेस्टो येतलो तो आमी जो हाडटले ह्या फुडें त्या मॅनिफेस्टो आमी इन टोटो कंप्लीट करूंक सोदतले। हांव 2 वर्सां जालीं भोंवता घरांनी सगळीं घरां विजीट केले हांवें। आतां फकत कॉर्नर मिटींग करतले आमी आणि म्हाका दिसता आयच्या दिसाक जेन्ना फॉर्म हांवें भरलेले आसा ओपिनियन पोल येता ते 4 तारखेक म्हाका गेले फाटीचे चड मार्जिनान जिखून हाडटले। केपें मतदारसंघाचें आज नॉमिनेशन फायल जाल्लें आसा। आमच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याचेर आमकां सद्या आमी जे सुभाष फळदेसाय आनी प्रकाश फळे आमी लोकां कडेन ह्या दोनूय मतदारसंघा कडेन मागतात आनी तशेंच गोंयच्या सगळ्या तमाम जनते कडेन मागतात की ह्या फावटी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार गोंयांत येतले हेचो दुबाव ना, पण प्रत्येक कार्यकर्त्याने आनी जनतेन ज्यो आज लाखो लोकांनी फायदो घेतलो आसा त्या लोकांक आमचो मेळपाचो आसा। आयज कुडचडे मतदारसंघाच्या सगळ्या रेस्पेदाच्या मतदारसंघाच्या वांगड्याच्या नांवान आयज हांव जेम्स फेर्नांडीस आम आदमी पार्टीचो कुडचडे मतदारसंघाचो उमेदवार आज आमचे नॉमिनेशन फॉर्म हांवें भरलेलें आसा। भारतीय जनता पार्टी सांगे मतदारसंघांतल्यान हांवें आयज म्हजी उमेदवारी दाखल केल्ली आसा आनी केपें मतदारसंघांतल्यान माननीय श्री प्रकाश वेळीप हांणी बरोबरीन आयज उमेदवारी दाखल केल्ली आसा। केफे विधानसभा क्षेत्र के हमारे दोनों भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते, उदयपुर राजस्थान का सांसद होने के नाते उदयपुर वासियों का, पूरे राजस्थान और पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दोनों उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। सोमार हो दीस बरो समजून आमी आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा की कुडचडे मतदारसंघांतले लोक बरो निर्णय दितले आनी आमकां थंय विजय मेळून दितले म्हणून आनी आमी जे जिखतले ते कमीत कमी एक 5,000ची लीड घेवन जिखतले अशी आमकां अपेक्षा आसा। मेन इम्पॉर्टन्सी आय हॅव बीन अराउंड द कॉन्स्टिट्युएंसी campaigning. The main issue where the people are concerned, where youth is concerned mainly, is employment. I have promised the youth of Panjim that I will give them employment. I will see to it that in every house there will be one person who is employed in government. That will be my main objective. म्हणून आमी पयल्यानसान काम करीत येयल्ले भारतीय जनता पार्टीचे आनी आतां आमी लोकांक मेळपाचें काम करता घरांनी, तितून बरो रिस्पॉन्स मेळटा। सगळ्यांक पयलीं
कितें वेगळेंच दिसता की एक सामान्य मनीस, एक सामान्य गोंयकार इलेक्शन कंटेस्ट करता. I see myself as having an edge over the others, and I think it's really good because I have the whole panchayat with me, then we have the CCP with me, then I have people like Tony there, and all my supporters. Let me not forget my strong supporters who've always been there with us. आम आदमी पार्टीचे सांताक्रूज मतदारसंघात सगळें बरें जालें. एवरीबडी वॉज कोऑपरेटिव्ह. What I feel, it is better chances for me there. My lifetime, 50 years I am there in this field. I have elected 5 MLAs. All of them have done nothing. For that reason, I have consulted my voter and they said, go ahead, we will vote. चान्सीस 100% आहा म्हाजे. लोकांचो जो प्रतिसाद आसा तो लोक म्हाज्या वांगडा युवा सगळे म्हाज्या वांगडा आसा आनी कार्यकर्ते सगळे जे आसा वुमन एम्पावरमेंट आख्खे जे आसा म्हाज्या वांगडा आसा. So come and see. I'm come with my Mahilas to file my nomination. Once I file my nomination, I will